महाबळेश्वर सैल हे कोकणी साहित्यातले परजळीत नखेत्र. पुंडलीक नायक हांचे उपरांत कोकणी साहित्यातली प्रतिभा महाबळेश्वर सैल हांणी परजळीत केली. सैल हांणी कादंबऱ्यो, कथा, नाटकां, बाल साहित्य हातूंतल्यान कोंकणी शारदेचें दालन समृद्ध केलें. भारतभर भ्रमती केल्ल्या ह्या लेखकान आपल्या साहित्यान आपल्या भोंवडेचें आनीक अणभवाचें विश्व लोकांमुखार उक्तें केलें. सैल हांचो आज 80वो वाडदीस. त्या निमतान गोमंतक टीव्ही तुमच्या मुखार तांचो जिणेपट उलगडून सांगता. म्हजो अहंकार न्ही, पूण हांव खूब अभिमानान आनी आत्मविश्वासान सांगता, हांव लेखक म्हणून जल्मा आयिल्लो. कितल्याशाच प्रतिकूल परिस्थितींतल्यान हांव लेखक म्हणून वयर सरलां आनी हांव जेन्ना म्हाका टायम मेळटालो तेन्ना बरयतालो. म्हाका बरोवचे एक भितरल्यान एक उर्मी अशी खास आसताली. सुरवातीक तर म्हाका तें कितें म्हूण कळनाशिल्लें. जेन्ना म्हाका कळ्ळें की म्हाजे भितर एक लेखक आसा तेन्ना हांव मागीर खूब अशें जाय तशें बरयत रावलो. मागीर पयली कथा हांवें 1965च्या झुजा मळार हांव आशिल्लो आनी तेन्ना सिजफायर जालो. तेजे उपरांत म्हाका कितें म्हूण कळना, सडक्कन एक बीज आयलें आनी हांवें ती पयली कथा बरयली. आनी म्हाका दिसता म्हाज्या पुराय साहित्याचें तें बीज ती कथाच आशिल्ली अशें म्हाका दिसता. लेख बरोवपाक लागिल्लो साधना, तातूंत हांवें बरयलें की महाबळेश्वर सैल हें खोल मुळां आनी पाखां आशिल्लें एक झाड. झाडाक मुळां आसता पूण पाखां आसपाक शकना. शेवण्याक पाखां आसता पूण मुळां आसपाक, म्हणजे ताजी जी झाडाची मुळां खोल जिणेच्या मातयेंत गेल्यात आनी जिणेचें जिवनसत्व आमकां ताच्या साहित्यांत पळोवंक मेळटा आनी ताका प्रतिभेची पाखां आसा असो हो व्हड साहित्यीक. त्या काळार सादारणशे 1970-72 म्हाका कोंकणी गोंयांत जे कोंकणी साहित्यीक चळवळ चलताली त्या विशीं कांयच माहिती नाशिल्ली आनी म्हाजे मुखार आशिल्ली ती मराठी. कारण म्हाजे बरेचशे सुरवातेचें जिवन महाराष्ट्रांतल्या जवाना बरोबर गेलें. मागीर कांय काळ हांव पुण्यांत उरलो आनी पुराय मराठीची वळख जाली आनी मराठीचे त्या लेखक बी मुखार येताले आनी तें मराठी बरोवप सहज आसलें म्हागेलें आनी हांव मराठींत बरयतालो. तरी पूण म्हाका भितरल्यान खंय तरी होलमतालें की हे मौलीक अशें कितें जायना. कितें तरी हांव म्हजे अणभव, म्हजी भाशा, म्हजे अणभव सगळे हांव अनुवाद करून मराठींतल्यान बरयता काय कितें अशें म्हाका एक तरी सदांच दूग आसताली. मागीर योगायोगान हांव गोंयांत पावलो म्हाज्या बऱ्या नशिबान म्हणटा. आनी मागीर म्हाका कोंकणी साहित्य चळवळीची वळख जाली आनी मागीर हांव थोडें कोंकणी वाचूं लागलो आनी मागीर कोंकणी बरयतालो न्ही हांव सरळ अशें कोंकणींतल्यान येतालें सरळ खंयचे भाशेन. मागीर जे अणभव आशिल्ले चड करून ते शेतकामत्याचे अणभव आशिल्ले, ते शेतकामत्याचे अणभव हांवें कोंकणींतल्यान घेयले, अस्सल कोंकणींतल्यान घेयल्ले. ते हांव मराठींत कशें बरोवचें असो एक प्रस्न आशिल्लोच. खूब प्रयत्नान मागीर थंयच्यान उतरां सोदून काडून ते बरयतालो हांव. तें सोड पूण जेन्ना म्हाका कोंकणीची साहित्याची वळख जाली आनी कोंकणींत बरोवंक लागलो तेन्ना हांव सरळ बरयतालो आनी म्हाका दिसतालें हेच खरें मौलीक साहित्य म्हागेलें, हेंच हांवें अशेंच बरोवंक जाय. आनी त्या नंतर मागीर मुखार हांवें फाटीं पळयलें ना. मागीर हांवें कोंकणींत खूब बरयलें, फाट बरयलें मागीर कोंकणींत. आज पर्यंत जवळ जवळ 250 कथा हांवें कोंकणींत बरयल्यात. महाबळेश्वर सैल हांचे भुरगेपण माजाळे कारवारा गेलें. थंय तांचे जिणेक जाल्लो त्रास, दगदग, जिणेचें भीशण वास्तव तांच्या लेखनांत आधारभूत ठरलें. म्हजो जल्म कारवार तालुक्यांतल्या माजाळे ह्या गांवांत जालो. सृश्टी सौंदर्यान पुराय असो परिपूर्ण असो तो गांव. माजाळेच्या शिमेचेर थंयच्यान गोंयची शिमा सुरू जाता आनी त्या शिमेचेर घट्ट अशें अटंगे रान आसा. त्या रानांतल्यान हांव खूब भोंवला भुरगेपणाक. तेन्ना तेज्या आयल्यान मागीर आमची शेत आसात, खूब शेत आसात. त्या शेतांत काम करत, शेतांत भोंवत फिरत हांव व्हड जालां. त्या विशयी गोट्याचो माळ आसा, व्हडली एक आमराई आसा, तळी आसात, व्हाळ आसात आनी तेजे माजाळेच्या फाटल्यान मागीर सदाशिवडे काळी नदी व्हांवता. आनीक असो एक परिपूर्ण असो एक गांवगिरो हो वाठार. त्या वाठारांत हांव जल्म घेतलो. तशेंच हिंगा शेतकार
जेंचे शेताची काम अशें घडघडीत घालीत चलताली, पुराय चैतन्य अशें पुरा पसयलें आसतालें त्या काळाक म्हाज्या भुरगेपणाक. आनी बरेचशे मिलिटरीचे निवृत्त सैनीक तेय हिंग आयिल्ले आसताले आनी तेय खूब काम करताले. ते सगळे हांव जे पळयतालो न्हू, पुराय तो चैतन्यमय असो पुराय वावर शेतकारालो, मागीर सैन्यांतल्या निवृत्त जवानालो. तेन म्हाका एक तरेचें साहित्य बरोवंक, ते एक वाटेन सृश्टी सौंदर्य आनी लोकांचो शेतकारांचो शेताचो वावर आनी तेंचो सगळो कामाचो घडघड हेजेर ह्या हेतून मागीर वातावरण घडलें आनी तें म्हाका साहित्य निर्माणे खूब अशें म्हाका उपकारी जालें. हिंग सगळी पुराय जी ग्राम वेवस्थेंत पुरातन ग्राम वेवस्थेचे जे काही आयाम आसतात ते पुराय हिंग आशिल्ले. हिंग पयर हिंगा धालो खेळटाले, जागर काले, अशे सगळे तरेचे अशे कला प्रकार तेय चलताले. आनीक जात्रा बी सगळे एक आनी बरेचशी अशी ती प्राचीन अशी देवळां आशिल्ली. ताजेर म्हाज्या साहित्यात जो एक सांस्कृतीक एक हे आयाम येता, भाग येता, तो ह्या गांवचोच. ते गांवाक हांव पुराय म्हागे ल्हानपणा पासून ते सगळे प्रत्येक वर्सभराचे जे हे आसतात घडणुको आसतात सगळ्यां बारीकपणान पळयतालो. त्या भायर हांगाचे बायलो बी खूब कश्टी, खूब काम करताल्यो. दादल्या बरोबर शेतांत रानांत वचून काम करताले. थंय म्हाज्या साहित्यात बायलांचो जो संघर्श आसा तो खूब प्रमाणांत येता. एक बऱ्याचशा कादंबरीत ते बायलच नायिका जावन आसा. अशे तरेन पुराय माजाळे ग्राम जो असतो म्हागेल्या साहित्याक खूब परिपूर्ण असो एक गांव आशिल्लो. त्या गांवांत जल्म म्हाज्या साहित्याचें मुळवण जें आसा तें ह्या गांवान, ते माजाळे गांवानूच घातलां. कारण एक साहित्याक जे अनुकूल अशे जे काही गजाली असतात ते सगळे गजाली हांगा आशिल्ले. हांवें काळी नदीचेर काळी गंगा म्हण एक कादंबरी बरयली, ते ह्या गांवचोच तो एक भाग आशिल्लो. ते बरेचशे जे म्हागे साहित्य आसा ते ह्याच गांवच्या भागाचेर बरयलां हांवें. त्याच्या साहित्या संदर्भात म्हाका सदांच एक अभ्यासक ह्या नदरेंतल्यान उत्सुकता, कारण त्यांच्या कादंबरी वा कथेंतल्यान जो समाज जिवन तेंच्यांनी मांडला वा समाज वेवस्था तेंच्यांनी उबी केल्ली आसा ती खूब अभ्यास करपा सारकी आसा. आनी ताकाच लागून त्यांच्यो 4 कादंबरी घेवन आमी महाबळेश्वर सैल हांच्या कादंबरीतले समाजशास्त्रीय अध्ययन असो विशय घेवन गोंय विद्यापीठान PhD केली. आनी हो अभ्यास करता आसतना म्हज्या लक्षांत अशें आयलें की ज्यो कादंबरी तेंच्यांनी बरयल्ल्यो आसा त्यो समाजशास्त्रीय निकशांक धरून आमी ताजो अभ्यास केला. आनी तातूंत जे समाजांतल्यो जी दोंगापोंगां आसा, समाजांतले जे व्यक्तिरेखा आसा, समाजांतले ते लोकजीवन आसा, परंपरा आसा, वेवसाय आसा, आनी त्या अनुशंगान आयिल्ले जे आयिल्ली जी विसंगती आसा ती आमी तपासपाचो थंय प्रयत्न केलो. आनी अशें लक्षांत आयलें की हें करता आसतना त्यांच्या गांवान वचून, चड करून हावठण कादंबरी जी आसा आनी जी दुसरी कादंबरी काळीगंगा सारकी कादंबरी आसा, हे कादंबरीतलो परिसर वाठार ते प्रत्यक्ष वचून आमी तपासला. आनी अशें दिसून आयलें की हावठण सारकी कादंबरीतलें जिवन जर वयतकच ती पळोवपाक मेळटा. तेंची टोपोग्राफी जी आसा, काळीगंगा ही कादंबरी संदर्भातलो जो पूर्ण परिसर आसा तो परिसर पूर्ण तुमकां थंय वचून पळोवपाक मेळटा. काळीगंगा ही कादंबरी हांव म्हाज्या साहित्यांतली मास्टरपीस अशें म्हणना, पण म्हाजी सगळ्यांत आवडटी अशी, म्हाज्या मनांतली, म्हाज्या काळजांतल्यान येयली अशी ती कादंबरी. ते काळीगंगा ह्या न्हंयच्या धडेर म्हागेलें जवळ जवळ भुरगेपण पुराय गेलां. हांव ते पांयान पुराय मांडयलां. तेंच्या त्या न्हंयेंतल्यान तारींतल्यान व्हड्यांतल्यान बोटींतल्यान असो खूब हांवें प्रवास केला. आनी ते दोनूय वाठार दोनी बाजूचे ते एक जे सैमीक सोबीतकाय आसता ते हांवें दोळ्यांत पुराय भरून घेतला. आनी म्हाका ते खूब दिसता हितून कितें भयंकर अशी फक्त त्या प्रदेशा पुरतेच न्ही तर थंयच्या जिवनाचे, त्या लोकांचे एक जे पुराय शेतकामती अशें ते शेतकामती त्या जिवनाचो जो संघर्श आशिल्लो तोय हांवें पळयलो. ते हांव ल्हानपणा पासून पळयतय आशिल्लें. आनीक हें सगळें वास्तववादी आशिल्लें, कितें हांवें दोळ्यान पळयलें तें भोगिल्लें तें वास्तव म्हणटा तें हें एक तर लेखकालें प्रामाणीकपण आसता आनी तें साहित्यालें सत्य आसता. तशें म्हणटा तें हांव चडांत चड म्हागेलें पुराय साहित्य वास्तववादी आसा. आनीक काळिंगा कादंबरी ही पुराय सगळीं पात्रां ती हांवें दोळ्यान पळयलीं. थंयचे ते घडणुको, तेंची शेतां, ती न्हंय, ते तारयो, आनीक त्या वाटेचे दोनी बाजूचे जे आख्यायिका आशिल्ले
ते हांवें सगळें कानान आयकल्लें, मागीर आवयन सांगिल्लें किंवा आनी त्या वाठारांतल्या लोकांक सांगिल्लें. अशें तें सगळें तें रासायन आशिल्लें. हांवें तें तकलेंत मागेल्या पुरो आशिल्लें, तयार आशिल्लें. मागीर ताका एक साहित्यीक रूप दिवं, एक कलात्मक अशें साहित्यीक रूप दिवूं जाय आशिल्लें. तें सुरवातीक मागीर पयलीच कादंबरी ती बरेंच काम अवघड आशिल्लें. हांवें खूब अभ्यास केलो. परत एक फावट पुराय काळिंगेचो वाठार पांयान मांडयलो आनी लोकांक थंयच्यान उलयलो. ते बरेचशे जे फाटीं घडून गेल्ले जे गोश्टी आसात किंवा थिंगां प्रतिका आसा, तो घांगरे फातर सारको एक प्रचंड घांगरे फातर आसा, अशें ते सगळे मागीर हातूंतल्यान ह्या साहित्य हातूंतल्यान हांवें हाडलें. खऱ्या अर्थान पुराय एक वाठाराचें, एक न्हंय दडेवयलें पुराय अशें जिवन त्या काळिंगेच्या स्वरुपांतल्यान आयलां. म्हाका ताचो अभिमान दिसता. हांव त्या वाठारांत जल्मलो, हांवें तें जिवंत केलें किंवा मुखाल्ल्या पिळगे खातीर एक डॉक्युमेंटरी अशें करून तें हांवें दवरलां. हाजे ही तपासणी करतकच म्हज्या लक्षांत आयलें की महाबळेश्वर कितलो निरीक्षक आसा. बारीक बारीक गजाली आपल्या साहित्यांतल्यान ज्यो आपणाक अनुभवयलो त्या अनुभवांतल्यान तो मांडीत गेलो. आनी ताची भाशा जी आसा, ओगवती भाशा, ती ओगवती भाशा जी कादंबरीन मांडल्या, जावं मागीर खोलखोल मुळान जी क्रिस्तांव गावडा समाजांतली भाशा आसूं वा आवटन कादंबरींतली भाशा आसूं, आनी काळीगंगेन जी वेगळी पद्दतीन भाशा सगळ्या वाचकांक कळचे म्हणून मांडिल्ली भाशा आसा, ते भाशे संदर्भातले कांय निकश वा त्या संदर्भातले कांय म्हत्वाचे निश्कर्श हांवें ह्या कादंबरीत मांडिल्ले आसा. सैल हांची जीण जे तरेन गेल्या ते तरेन तांचें अनुभव विश्व व्हड जालां. त्या अनुभव विश्वा बरोबरच तांचें निरीक्षण खोल जालां. आनी ते भायर सैमान दिल्लें प्रतिभेचें गिरेस्त देणें आसा. हे तिनीचोय सुमेळ तांचे साहित्यांत जाल्लो आमकां स्पश्ट दिसून येता. सैल हांच्या कथांनी आनी कादंबऱ्यांनी विशयांची विविधताय भरपूर दिसता. आनी ही विविधताय तांच्या अनुभवांतल्यान आयिल्ली आसा. हे विविधतायेंत फकत विशय आसात अशें न्हय, तर मनीस स्वभावाची जी वेगळी वेगळी रुपां आसात, तरेचीं लक्षणां आसात, तांचें दर्शन तांच्या साहित्यांत आमकां साठे पावलाक दिसता. 14 वर्साचेर म्हजो बापूय भायर पडलो. तेन्ना म्हाका जिणेचो आनी दुसरो कांयच आधार नाशिल्लो. फक्त अशींच शेतां आनी गोट्यात 2 बैल. तेंच बापूय तितलें सोडून गेल्लो. तें करूं जाय आशिल्लें तरच मागीर पोट भरूं येतालें. मागीर म्हाजी आवय आशिल्ली, ती प्रकृतीन बरी उरनाशिल्ली नाशिल्ली. तिका हार्टाचो प्रॉब्लेम आशिल्लो. तिच्यान जड काम जायनाशिल्लें. ते सगळें ते बैल आनी तें शेत हांवें खांदार मारलें. हांव तें काम करूं लागलो. हांवें 15, 16, 17 3 वर्सां शेतांत काम केलां. आमच्या गोंयच्या शिमेचेर माट्टीफोंड म्हणून शेत आसा. खूब कामशीक, खूब अवघड शेत तें, कठीण शेत तें. आनी घरा फाटल्यान जवळ 1.5 किलोमिटर अशें पयस. थिंग वचून हांव तें शेत करतालो. 3 वर्स शेत करतालो. शेवटाक म्हाका दिसलें, मागीर हांव खरें म्हळ्यार बेजारलो. मागीर हें न्ही, हें म्हाजें काम न्ही. म्हाजी भितरल्यान म्हाका दिसतालें हांव खंय तरी श्रमा परस कितें बौद्धीक कितें करूं शकता अशें म्हाका एक भितरल्यान एक मेसेज म्हळ्यार कितें तरी आसतालें. कितें तरी वेगळें कितें करूं जाय म्हूण सांगून घेवन मागीर 3 वर्स काम केलें. आनी मागीर हांवें मिलिटरीचे खबरी करूं लागता. मागीर आवय रडटाली, मिलिटरी वचूं दिनाशिल्ली. कारण तिणें खूब भोगिलें. म्हजो बापूय पयल्या महाझुजांत आशिल्लो आनी तो तेन्ना 3 वर्सां बेपत्ता आशिल्लो. कराचींतल्यान बोटींत बसून ते खंय ते मिडल त्या वटेन गेल्ले. हो 3 वर्सां खबर ना. पण तेन्ना तिका प्रत्येक म्हयन्याक 5 रुपयाची मनेरी येताली. 5 रुपयाची ती बोट लायताली आनी आपलो पदर मुखार करताली. तो पोस्टमन ते 5 रुपया पदरार म्हणून वयतालो. अशें तरेन ती परिस्थिती आशिल्ली. आनीक ते बापूय मागीर वयतले तेन्ना फॅमिली पेन्शन बी होच कन्सेप्ट नाशिल्लो. ही मागीर आयला फॅमिली पेन्शन. तेन्ना कांय नाशिल्लें. फॅमिली पेन्शन बी कांय मेळना. बापायक वयता आसतना 9 रुपया पेन्शन मेळटाली. बापूय मागीर गेलो तेन्ना ती त्या दिसाच्यान बंद जाली. आनी म्हाकाच कितें तर धडपड करूं जाय आशिल्ली. मागीर हांवें शेत केलें आनी मिलिटरीची खबरी करूं लागलो. मिलिटरी वचचे तर आवय रडूं रडटाली, कशीच वचूं दिनाशिल्ली. मागीर दीस कोण तरी सांगलें कारवारांत सोल्जर बोर्डा कडेन मिलिटरीची भरतेक लोक येवचे आसात म्हूण सांगून घेवन. मागीर हांव आवयक फटोवन हांव शेता कडेन वयता म्हूण सांगून घेवन हांव मागीर आमगेर तो वाड आसा तेंच्या मुखारल्यान त्या शेतांतल्यान धांवन वचून 8ची बस धरली हांवें माजाळी बाजारांत. आनी हांव मागीर भरती जाग्याचेर गेलो. आनी हांव पयलेच दिसा भरती जालो.
म्हाका कितें खबर ना म्हाजें कितें पळयलें म्हूण सांगून घेवन बरेचशे खूब लोक येयले समज 400-5 लोक तातूंत जम जाल्ले. पयलेच दिसा आमचे एक 30 जाणांचे पयले दिसा जे बॅच आशिल्ले तेतूंत भरत जालें. मागीर आमकां बेळगांवांत मराठा लायट इन्फंट्रींत बेळगांवाक ट्रेनिंगाक धाडलें. तेन्ना ते बेळगांव जे ट्रेनिंगा सेंटर अशें ट्रेनिंगाचे मिलिटरी सेंटर ते एशियांतले सगळ्यांत एक अवघड अशें हें सेंटर मानताले. आनी खरेंच तो परत 13 म्हयन्याचो तो काळ आसतालो प्रशिक्षणाचो ट्रेनिंगाचो तो खूब म्हळ्यार खूबच अवघड उरतालो. तरी पूण हांव खरें म्हळ्यार 7 वर्सांच्या ट्रेनिंगाक असो बॉडीन फिट आशिल्लो अशें न्ही. म्हाका अजून पर्यंत घटसाण येवंक नाशिल्ली ते हें ट्रेनिंग करतकीर. तरी पूण हांवें केलें, सक्सेसफुली केलें. लेखक महाबळेश्वर सैल हांचें अनुभव विश्व खूब व्हडलें. तांणी भारतभर लश्करांत आसतना वेगवेगळ्या सुवातांनी तांचें पोस्टींग आशिल्लें आनी ताका लागून तांचें जें अणभव संचीत म्हणजे आमी पोटली म्हणा तें गांठवाडें येदें व्हडलें आसा की तातूंतल्यान तांचो लेखक खूबच पावरफूल असो घडला. विशेश म्हळ्यार तांणी झुजांत लेगीत वांटो घेतला हाजे वयल्यान कल्पना येतली की तें विश्व द रॅल्म ऑफ एक्सपिरियन्स केदें व्हडलें आसा तें. तशेंच सैल बाबाच्या जिणेंत तांणी कितलेशे चडउतार दुख्खां संघर्श हें सगळें पळयलां आनी ताका लागून तांच्यांतलो लेखक खूब शक्तिशाली आनी प्रबळ असो जावंक पावला. आमचें एक्टीव बटालियन आशिल्लें 2nd मराठा त्या दार्जिलिंगात गेलो. त्या वेळाचेर दार्जिलिंगच्या 20 किलोमिटर मुखार लिबॉंग म्हण एक ते मिलिटरी छावणी आशिल्ली थिंग गेलो. आनी तेन्ना हांव गेलो तेन्ना थिंग बरो पडटालो. आनीक तो परिसर असो वेगळोच सामको असो भयानक असो बर्फ मोठमोठे दोंगर बर्फ आनी अशें कितें आशिल्लें तेंय म्हाका पुराय अशें म्हाका दोळ्या सभावन घेतिल्लें. म्हाका तो खूब आवडटालो तो प्रदेश. तेतूंत खूब त्या प्रदेशांतल्यान हांव भोंवला. मागीर थंयच्यान मागीर आमी पुणांत आयले कित्याक आमकां आमचें युनिट आशिल्लें 2nd मराठा तें पॅलिस्ताना वयता आशिल्लें इजिप्त बॉर्डराचेर ते युनो तर्फेन शांती सैनीक म्हणून. मागीर ते पुण्या येवन मागीर ती तयारी पुरो तयारी आमी सगळे जवळ जवळ 3-4 म्हयने आमी थिंग उरले आनी थिंग पॅलिस्ताना वयची तयारी करूं लागले इजिप्त इज्रायल बॉर्डराचेर. आनी मागीर आमी तो हिंग पॅलिस्तानाक गेले. तो खरो खूब बरो काळ आशिल्लो तो. ते युनो तर्फेन सगळे आमकां खूब तरेचे फॅसिलिटी मेळटाले. युनो पगार भरपूर मेळटालो, बरे फॅसिलिटी मेळटाले. आनीक तेन्ना व्हडली उचबळां नाशिल्ली. इज्रायल सैन्य वेगळे तरेन नाशिल्लें, वेगळे स्फुर्तीचें आशिल्लें तें हांवें पळयतालो. थिंग एक वर्सभर आमी उरले. तो काळ खूब बरो आशिल्लो खूब म्हळ्यार खूब. तेंच्या मागीर आमी परत आमी भारतांत आयले. भारताच्या मागीर मथुरा उरले आमी. मथुराच्यान मागीर आमी डेहराडूना एक ट्रेनिंगाक गेल्ले. डेहराडूनच्या वयर मुखार जवळ जवळ 30-35 किलोमिटर. तेन्ना हिमालयांतल्यान पुराय आमी ट्रॅकिंग केलां. 1 म्हयनो असो सतत हिमालया ट्रॅकिंग केलां. मागीर परत आमी मथुराक आयले. आनी मागीर एक दीस कितें जालें सांजच्या बिगूल वाजूं लागलें. सांजच्या 9 सुमार जोरजोरात मोठमोठ्यान बिगूल वाजूं लागलो. थू 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 करून एमर्जन्सी बिगूल लागलो. मागीर कंपनी सुबेदारान आमकां सांगलें आमकां फाल्यां 10-11 म्हणल्यार पुराय हें पॅकींग करून पुराय तुमगेलें जें आर्म आम्युनिशन जें तुमगेले कपडे हें सगळें पॅकींग करून वारार वचूं जाय म्हूण सांगून. मागीर आमी ते एक राती भितर पुराय सामान बांदलें. एक रातीत जे मिलिटरीचे एक सामग्री उरता, आर्म उरता, अम्युनिशन उरता, युनिफॉर्म उरतात, खूब तरे सामान उरतात. आनी ते एक राती भितर आमी बांदलें सामान पुराय. युनिट 2nd मराठा युनिट आशिल्लें ते पुराय. एक युनिटा जवळ 700-800 लोक उरतात. ते आमी मागीर वचून मागीर दुसरे दिसाक 4 सामके मथुराच्या रेल्वे स्टेशनाचेर आमी पुराय ते रेल्वेत पॅक केलें सगळें सामान आमचें मिलिटरी पुराय सामग्री पॅक केली. आनी आमी थंयच्यान सोडली ती बद्द फिरोजपूर वचून थांबली. आनी आमचो एक आंग्लो इंडियन तेन्ना आमगेलो कमांडींग ऑफिसर आशिल्लो TTA नोला म्हणून सांगून. त्या दिसाक आमी दुसरे दिसा सकाळीं आमी फ्रंटार वयचे आसात तेणें आमकां एक ग्रावंडाचेर सगळें जम केलें. आनी तेणें अशें एक ललकार दिल्ल्या भशेन सांगलें हम लोगों को आखरी गोली और आखरी जवान तक लढना है. सतलज न्हंय व्हांवता आनी थंय एक डॅम आसा आनी थिंगा एक तो ब्रिटीश टायमाचो रेल्वेचो आनी मोटारीचो असो एक दुहेरी ब्रीज आशिल्लो पूल आशिल्लो. तेजें संरक्षण करसाठी आमकां थिंगा व्हरून दवरलें. थिंगा आमी ताबडतोब आमी डिफेन्स लायले त्या हे सायटीर डिफेन्स लायले. मागीर दुसऱ्याच्यान बरोबर म्हाका दिसता 18 तारखेक सप्टेंबराच्या 65च्या सप्टेंबराच्या 18 तारखेक पयलो बॉम्ब आमचेर पाकिस्ताना कडच्यान आयलो. आनी तेन्नाच्यान मागीर जी बॉम्बार्डमेंट आर्म आम्युनिशन सगळे तरेची जी हें उरतात हत्यार उरतात
हितू मिलिटरी ती सगळे तरेची मागीर ती देवाक घेवन सुरू जावली फायरिंगाची बंबारमेंटाची जवळ जवळ ते 5 तारखेर सुरू जालें 8 तारीख म्हणल्यार सतत सुरू आशिल्लें ते बंबारमेंट आनी एम्युनिशन आनी त्या वेळाचेर त्या खातीर पाकिस्ताना कडल्यान आमचेर अटॅक येताली कारण आमी एकच युनिट आमगेलें आशिल्लें आनी तेंगेले ब्रिगेड अटॅक करून येताली एक ब्रिगेड म्हणजे 3 बटालियन्स इतले भयानक वार आशिल्ले म्हाजी सायडानच एक तीग जवानांक एक मोर्चा आशिल्लो आमगेलो असो मोर्चा तो जवान एक रातीन असो एक बॉम्ब आयल्यान बरोबर त्या मोर्चार पडून तिगूय जवान ते आगतार सोंपले ते तिगूय जाण खरें म्हळ्यार म्हाजे दोस्त आशिल्ले असो एक चैतन्यमय असो एक वेगळो असो अनुभव तो आमी तो हांवें पुराय अनुभव घेतलो पुराय त्या हेज आसनी त्या वाराचो पुराय अनुभव हांवें तो थिंग घेतला तेन्ना आमगेले युनिटाचे 21 जवान तेन्ना मेल्ले तेतूंतलो कमांडिंग ऑफिसर TTA नोलन पण मेल्लो तेतूंत तो मनुश्य असो एक दीस तो एक कितलो फायरिंग जाता तरी मोर्चात वचनाशिल्लो बंकरात वचनाशिल्लो उगड्यार असो भोंवत रावतालो एक दिसा आमचे फायरिंग चलतालें अशें तेन्ना तो असो आमगेर मोर्चार आयलो आनी तेणें आमकां धड खणखणीत आवाजान म्हटलें आज तुम इस मोर्चे पर रह के लड़ने वाले जवान भारत के राष्ट्रपति के ऊंचे पद पर है म्हणून सांगलें अशें आसतें भारताचे राष्ट्रपती पेक्षाय तुमी आज उंच पदाचेर आसात अशें तरेचें आशिल्लें तें वेगळोच असो पुरो अनुभव आशिल्लो तो अनुभव घेवप तो देव दुर्लभ असो अनुभव तो परपत येते उरतो पण हांवें तो घेतलो तो अनुभव ते म्हगेले जिवनाचे एक खूब सार्थक अशें म्हजो सामको लागींचो इश्ट आनी व्हड कोंकणी साहित्यीक महाबळेश्वर सैलाक 80 वर्सां जाता ताका हांव परबी दितां सैल आनी म्हजी 3 जाणांची आमची इश्टागत वेळुस्कार सैल आनी हांव ज्या रानांत बसून सैलान अरण्यकांड बरयलां त्या रानांत अटंग्य रानांत आमी गेल्यात रेस्ट हावसांत रावल्यात सैलाचें साहित्य मागीर तें युगसंवार आसूं काळी गंगा आसूं तरंगां आसूं हावटण आसूं म्हाका खूब तें आवडलें आनी ताचेर हांवें खूब तोखणाय केली म्हणजे लेख लिहून पब्लीक खूब लोकांक नासाय जाली आनी म्हजी टिकाय जाली इतली हें म्हाका दिसता सैलाक ज्ञानपीठ मेळपा जाय आशिल्लें मेळपा जाय सैल बाबाचें व्यक्तिमत्व सामकें सादें आनी ही गजाल म्हाका तांची खूब आवडटा सगळें तांचें राहणीमान तांचें वर्तन तांचें उलोवप तांचो निर्मळ हांसो तांची नमळाय म्हणजे नम्रता ह्युमिलिटी हें सगळें इतलें सादें आसा झोरो बी आसता पळय एक निसर्गांतलो सैमांतलो तशें कशें आनी तसलेंच मोठेपण ना अडेचें ना बाबा आपल्याचेंच आपल्याक व्हड करा आपल्यालेंच मार्केटींग करा साहित्याचें असलें कसलेंच तांचे हातूंत वृत्तींत केन्नाच मनांत ह्यो गजाली ना ताका लागून तांचें सगळें जें अभिव्यक्ती जी आसा ती एकदम निर्मळ अशी जाता युगसंवार एक काळार म्हाजे तो एक स्वप्नांतलो विशय आशिल्लो एक तर तो पुराय त्या विशयाक स्पर्श करप गेल्ले 450 वर्सां 500 वर्सां फाटल्या विशयाक स्पर्श करप चड करून त्या काळाची जी एक सामाजीक एक स्थितीगती आशिल्ली परिस्थिती आशिल्ली त्या काळाच शिरप आनी ते पुराय ती सामाजीक स्थिती अशी उबी करप साहित्यांतल्यान ते 2 आशिल्ले एक तर इतिहास आशिल्लो आनी त्या इतिहासांतल्यान म्हाका एक ललीत साहित्य कृती बरोवन काडूंक जाय आशिल्ली एक तरेवरी कसरत आशिल्ली त्या खातीर हांवें खूब अशे ह्या पुस्तकांत हांवें खूब अभ्यास केला आनी मागीर ते जे हे घडणुको सगळे घडणूक घडलात खरे घडलात पण ते हांवें म्हाज्या पतीन सांगलात कित्याक म्हाका ते एक ललीत साहित्य कृती उबी करूंक जाय आशिल्ली ह्या अर्थान ती एक मौलीक अशी एक साहित्य कृती जाली अशें म्हाका दिसतालें सुरवाते पासूनच तेका एक वेगळेशे एक आयाम आसात आनी खूब अर्थान ती एक बरी कादंबरी आसा त्या काळाच्या परिस्थितीचेर धर्मांतर इन्क्विजिशनान चड करून लोक जे धांवन गेले जी पलायनां ह्या सगळें आस्पावन घेवन ललीत साहित्य कृती उबी करप एक खूब कठीण काम आशिल्लें तरी पूण हांवें तें पेल्लें हांवें केलें हे जे पुस्तक दुसऱ्या भाशेन गेलां न्ही कन्नडांत किंवा मराठींत ते खूब गाजलां मराठींत इतलें गाजलां म्हगेलें नांव आतां ह्या एकच पुस्तकान मराठींतल्या लोकांच्या तोंडार पावलां आनी कितलेशे फोन येत असतात तांडव वाचून घेवन आनी आतां परत ते चंडमारुतून कन्नडांत आयलां ते श्यामम कृष्णराव म्हण ताणें तेजे हे अनुवाद केला खूब बरो अप्रतीम केला आनीक ते एक बऱ्या एक
कन्नडातल्या बऱ्यातल्या बरे प्रकाशकान ते प्रकाशीत केला. पण म्हाका एकच खंत भोगता, कोंकणीत जसो जसो स्विकार जावूं जाय आशिल्लो किंवा कोंकणी भाशेंत त्या पुस्तकाक रिस्पॉन्स मेळूं जाय आशिल्लो तितलो मेळ्ळो ना. कारण म्हाका खबर ना मराठीत किंवा कन्नडात किंवा इंग्लिशीत ताका जितलो रिस्पॉन्स मेळ्ळो तितलो कोंकणीत कित्याक मेळ्ळो ना ते म्हाका थोडीशी म्हाका ती खंत आसा. प्रश्न की ताणें पळय जो संघर्श केला तातूंत तुयी आसा, कारण बायलेक तो संघर्श करचोच पडटा आनी बायलेलो संघर्श दिसती पडना ताजोच दिसता. तर तुवें अशे कितले त्रास भोगले ताजे बरोबर? त्रास म्हणल्यार आमी प्रत्येक फावटी आमगेले बिराड चेंज जाताले तेन्ना आमी माजोर्डा उरताले. माजोर्डा आशिल्ले तेन्ना कितें जालें, ल्हान व्हड घर आशिल्लें परंतु तें सारकें बसची अरेंजमेंट कांय नाशिल्ली. तो भुरगीं आशिल्ली चड बोवाळ जातालो. तो फाटल्यान खोपीत वचून घेवन येदेशी खुर्ची घेवन टेबल खाली स्टूल घेवन सुद्दां बरें झाकलो. आनी तुमी जेन्ना खंय 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 भोंवचें पडटालें आनी मागीर आमी काणकूण आसताली न्ही, काणकूण तो कितें करतालो, पोस्ट ऑफिसाचें काम सोंपतरेर घरा येवन च्या घेतालो आनी मागीर तो असो भोवन येतालो आनी चावी घेवन वयतालो ऑफिसाची. ऑफिसा वचून बरोबर बसतालो 12, 1, 2 पासून येतालो वयर काणकूण पोस्ट ऑफिसांत. अहंकार नाशिल्ले, विनम्र आनी निरीक्षण खूब सूक्ष्म मितभाशी अशे तरेचे साहित्यीक कोंकणीत सामके सामके उणे आसात. महाबळेश्वर सैल हांची धूव प्राध्यापक राजश्री सैल सध्या पिलार आग्नेल महाविद्यालयांत कोंकणी विभाग मुखेली आसात. त्योच तांच्यो खऱ्या अर्थान वारस. महाबळेश्वर सैल हो म्हजो बापूय, हाचो म्हाका खूब अभिमान. इतले प्रतिभावंत लेखकाच्या घरात जल्माक येवप हें व्हडलें भाग्य अशें म्हाका दिसता. पप्पा ल्हान आसतना आमकां कोंकणीच्या कार्यावळींनी व्हरतालो. सामकें ल्हान आसतना तेन्नाच्यान कोंकणीची ल्हान ल्हान पुस्तकां वाचपाची संवय जाली. ल्हान आसतना हांवें खूब कोंकणी साहित्य वाचलें, अच्छे वाचिल्ल्याची म्हाका याद जाता. आनी मिना काकोडकराची पुस्तकां वाचून हांवें एक सुंदर असो निबंध बरयल्लो, म्हजें सपन म्हणून. आनी मागीर सराक हो निबंध खूब आवडलो. पूण जेन्ना ताका कळ्ळें की महाबळेश्वर सैल म्हजो बापूय म्हणून, ताणें म्हणलें तुज्या पप्पान तुका बरोवन दिला आसतलो अशें. तेन्ना म्हजो विरूच जालो. तांकां लागूनच आमकां सगळ्याक वाचनाची आवड आसा. म्हजी धाकटी भयण सरिता सैल ही हिंदींतली बऱ्यांतली बरी अशी कवियत्री. हांवूय कविता बरयतां. पप्पाच्या दर एका शब्दांत, दर एका उतरांत, दर एका वाक्यांत खोलायेन तत्वगिन्यान भरिल्लें आसता. येदो व्हडलो साहित्यीक म्हजो बापूय, हाचो म्हाका अभिमान दिसता.